मारगांव म्युनिसिपालिटीन अनाउन्स केल्ले की हे पावट फेरीक प्लास्टीक बॅन आसतलें म्हणून आनी गेल्ले फेरीकूय सेम अनाउन्समेंट केल्ले पूण जावना अक्षरशान जावना. हे पावट आमकां दिशिल्लें खरें ते कितें दिसता ते सिरियस अनाउन्समेंट करता म्हणून पण एवरी अनाउन्समेंट जे ते करता ते खोकला आहा ते हेजेर कळून येता. इतले प्रमाणान हें प्लास्टीक दिसची पडटा आमकां. हें चोवपाक गेल्यार एक प्लास्टिकाची सुनामी येयल्ल्या भशेन इतली प्लास्टीक आसा हिंगा. आनी फायनली रिजल्ट कितें मेळ्ळा आमकां ह्या फेरींतल्यान. एक म्हणटा तुमी हें क्लियर करपाक तुमी फाल्यां आमचे म्युनिसिपालिटीचे वर्कर लायतले. हे जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो जोडून गेला हांगा आनीक काम करपा पडटलें आमी पब्लीक फंड लावन म्युनिसिपालिटीचे लेबर लावन. सो एकट्या कोणा तरी तुमी धंदो करपा दिता आनी काडपाचे लोकांच्या पयशांनी हो खंयचो कायदो. सो हे भाशेन सपोज एवरी इयर जाता जाल्यार ना जाल्ले वरी बरें. तेम क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन कितें आतां तुमीच क्लियर करपा पडटलें म्हणटा. पुरोमेताचें फेस्त जालें. पुरोमेताचें फेस्त म्हणल्यार पुरोमेत म्हणल्यार कितें ताका मराठी बेगमी म्हणटात, जी पावसाळे येवचे पयलीं कोण खारें खारें स्टोर करून दवरता, जावं सोलां जावं बाकी कडधान्य हें पुरोमेताक मेळटालें. सुकें नुस्तें वेगवेगळे प्रकारचें. आज पुरोमेत हें सगळें पळयलें जाल्यार दिसता हो पुरोमेत न्ही, हें प्लास्टिकाचें फेस्त सगळें. म्युनिसिपालिटी म्हणटा आमी प्लास्टीक बॅन केलां. हें प्लास्टीक बॅन केलें जाल्यार हें प्लास्टीक येता खंयच्यान. आनी म्युनिसिपालिटीचे लोक कितें करतात, हें प्लास्टीक इतलें हांगा हें कमीत कमी 20-25 ट्रक प्लास्टीक अशें. फाटल्या फेस्ताकी अशेंच 15-20 ट्रक तांणी प्लास्टीक हांगच्यान व्हेल्लें म्युनिसिपालिटीन एकठांय करून. हें प्लास्टीक येता कशें बॅन आसा जाल्यार. आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार ही असली जर आमकां फेस्त करपा जाय, ही पुरोमेताच्या नांवान समज हें असली प्लास्टिकाची फेस्त करचे परस आमी फेस्त बंद केल्लीं बरी दिसता म्हाका. कारण हातूंत कोणाचे थोडे लोकांचे हितसंबंद आसताले, आर्थीक दृश्ट्या कोणाले हितसंबंद जर जोडपा खातीर सगळें पुरो मडगांवकारांक वेटीक धरपाची गरज अशी ना. आतां थोड्यांनी हें पळय आपलो माल हांगाच साणिल्लो आसा, हे कपडे पडिल्ले आसा हांगा. ही विल्हेवाट कोणी लावपाची. काल फेस्त आयतारा काबार जाल्लें, सोमारा तांणी काडपा लागिल्लें. आतां 3:30 जावपा आयली, आजुनूय कोणें लीप केल्लें ना. म्हणजे कित्याक लागून हें उरलां, ही जबाबदारी कोणाची, म्युनिसिपालिटीची काय कॉन्ट्रॅक्टराची, हें मडगांवकारांक कळपा जाय. आनी अशें चलतलें जाल्यार म्हाका दिसता ह्या फेस्ता नांवान जर मदीं असली गलीचे हें करपा जाय, गलीचेपण जर करपा जाय जाल्यार फेस्त बंद केल्ली बरी. कारण हें आरोग्याक बरें न्ही मडगांवकारांच्या. आनी कोण पयशे जोडटाले वतले पूण भोगचे पडटाले मडगांवकारांक. कोणाची पार्ट घेना. कित्याक काल जेन्ना पळय मिटींग कावन्सिलान जाल्ली तेन्ना हांवें होच इशू काडिल्लो. जेन्ना पळय हाजो कन्फॉर्मिमाक जेन्ना पळय इशू आयलो, रेजोल्युशन घेतलें तेन्ना हांवें तांकां विचारिल्लें. थंय स्पश्टपणे प्लास्टिकाचें हें दिल्लें की प्लास्टीक आमी कोणाक वापरपाक दिवचें ना. पण म्हाका हांगा पळयल्यार दिसता की हें प्लास्टीक वापरपाक जेन्ना आमी स्टॉल दिता तेन्ना आमच्या अधिकाऱ्यांनी तो कोण थंय आसा ज्यांनी कोणें तांकां थंय जे 4x4 फीट जेन्ना पळय दिलां ताका हांवें ऑब्जेक्शन रेज केलें आनी हांवें तांकां सांगिल्लें हें तुमी प्रामुख्यान पळोवन हांकां दितात काय म्हणून. FDA लायसन तुमी चॅक करतात काय म्हणून. हो पळय जो पळय लोकांक पळय भावना, लोकांच्या पळय सेंटिमेंट्सां कडेन, लोकांच्या भावना कडेन पळय हो पळय खेळ चल्ला न्ही, हो खेळ बंद करचो. पण हे पुरोमेताचें फेस्त म्हणटात आमी कळ्ळें न्ही. जो पावस जेन्ना लागपाचो आसता तेन्ना थोड्यो वस्तू ज्यो मेळना, ज्यो पावसा दिसांनी मेळना, त्यो गिमा दिसांनी ज्यो खारें म्हण, मडक्यो म्हण, अश्यो ज्यो पळय जे आंतीक जें पळय कितें आशिल्लें आमगेलें तें सोडून आतां हें पळय जें तुमी प्लास्टिकाचो बाजार हांगा पळय पळयल्लो आसा तर तातूंत तुमकां दिश्टी पडटा की आमचें एडमिनिस्ट्रेशन जें पळय म्युनिसिपालिटीचें एडमिनिस्ट्रेशन आसा, जें पळय म्युनिसिपालिटीचो कारभार आसा हो म्हाका तरी दिसता टोटल काबार जाल्लो आसा. तेन्ना म्हाजे वटेन हांव कावन्सिलर आसतनाच म्हाजेर एक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अध्यक्ष अशें म्हणून हें पळयतकीर म्हाका खरेंच अशी काळकूट दिसता की आज हांव एक कावन्सिलर आनी एक युवा मोर्चाचो अध्यक्ष म्हणून म्हाज्या CMA कडेन कळकळेची विनंती करता. मडगांव म्युनिसिपालिटीक एक स्ट्रिक्ट आनी बरो अधिकाऱ्याची गरज आसा.